नागरिकांक आपल्या कर्तव्याचे भान दवरचें। समेस्त गोंयकारांनी आपल्या कर्तव्याचे जर भान दवरलें जाल्यारूच आमी पळयता की स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, हरीत गोंय हें जावपाक शकतलें। गोंय हें टुरिस्टीक स्टेट आसा आनी टुरिस्टीक स्टेट आसतना ती गोंय टुरिजम हांगासलें वाडोवपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी हें खूब मोठ्या प्रमाणात काम करप हें चड गरजेचें आसा। आनी ताका लागून आमी जशें म्हणटा की प्रत्येक मनशान आपले कर्तव्याचें जर भान दवरलें आसत जाल्यार गोंय हें स्वच्छ, सुरक्षीत आनी हरीत उरतलें। ताका लागून पंचायती आसतल्यो, म्युनिसिपालिटी आसतल्यो किंवा हेर एक जण स्वच्छ गोंय दवरपाक सदोदीत काम करीत आसा। पण हें कर्तव्य गोंयकारांचें आसा आनी गोंयांत येवपी सगळ्या टुरिस्टांचें आसा। हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की स्वच्छ गोंय दवरपा खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी काम करता तांकां सगळ्या जाणांनी सहकार्य करचें। आपलो कचरो घरांतलो रस्त्यार हाडून उडोवचो न्ही। आनी हें जर आमी कर्तव्याचें पालन केलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंय हें स्वच्छ आनी सुंदर उरूं शकता। गोंय सरकार मोठ्या प्रमाणात स्वच्छतेचो वावर करपा खातीर आयदर ते सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतले, बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो, ई वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो किंवा आमी पळयता की हॅजार्डस वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो। म्हणून गोंयकारांच्या बरोबर हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या इंडस्ट्रीकूय हांव आव्हान करता की ह्या सगळ्या ई वेस्ट किंवा हॅजार्डस प्लांट किंवा STP किंवा ETP ह्या सगळ्यांचे खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत जें काम सुरवात आसा त्या खातीर घाण उदक न्हंयेंत सोडचें न्ही, कचरो हाडून रस्त्यार उडोवचो न्ही आनी घाण आशिल्ली इंडस्ट्रींतली वेस्ट ही हॅजार्डस वेस्ट ह्याच सारकेल्या कंपनी कडेन दिवची। म्हणजे जेणे करून हें गोंय आमकां ज्या स्वतंत्र सैनिकांनी स्वतंत्र करून आपल्या प्राणाची आहुती दिवन आमच्या कडेन सोंपयलें तें गोंय फुडल्या पिळये कडेन दिता आसतना तितकेंच स्वच्छ दवरचें, सुंदर दवरचें, हरीत दवरचें आनी त्या फुडल्या पिळगे कडेन आमी दिवचें। गोंयांत येवपी नामनेचो ट्युरिस्ट हो सदोदीत गोंयची ब्युटी पळोवपा खातीर येता, गोंयचो समुद्र पळोवपा खातीर येता, गोंयचो निसर्ग पळोवपा खातीर येता आनी तोच पळोवपा खातीर आमकां तोच नितळ दवरप हें खूब खूब गरजेचें आसता।